सिद्दीकीन आता अमित पालेकराचेर एलिगेशन लायल्या जे गंभीर आसा ते तुम्ही कितें सांगता? हो व्हिडिओ प्ले करता हांव तुमकां. अख्खे गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रेबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव वचून गेलो पवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पोलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन हेंचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें व्हॉट्सअप केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणें एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें. सर हांव सिद्दीकी खान. हे व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो आहा, वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन, हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कित कोटा? हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट आनी गव्हर्नमेंटाको तो इन टच आसून आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां. जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार एज विसल ब्लोअर कोण? हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया? एक कोण धाडलो तेका आपोवपा नाकिंग आतां. सो आज हे कळोन येता हो सरकार कित देखून करू शकता तो. आज हो सरकारागे परिस्थिती असली जाल्या की तांकां आज असले व्हिडिओ. सो दॅट मीन्स दिस गाय इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट, इज इन टच विथ द ब्युरोक्रेसी, इज इन टच विथ द पुलीस. नाजाल्यार हो कितकोन व्हिडिओ अशें करपाक शकता? आज प्रत्येक गोंयकाराक वाटे कितें जातले हे जे आज सारखे सगळे तुम एग्री जातले. सो आज म्हाका सदां हे क्लियर जावपा जाय हू इज दीस विसल ब्लोअर. एका आपोवपा जाय हिंगा आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना. नाजाल्यार मुखार कितको वयतलें इन्व्हेस्टिगेशन? बिसायड्स ऑल द अदर पीपल जे सगळे इन्वॉल्ड आहाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करून नासतना आज आमगे अमिताक हिंग आपयला भिरांत दाखोवपाक. जी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी हू इज टेकिंग द बीजेपी हेड ऑन. बीजेपी आज आबूज जाल्ली आहा कित्याक सगळे तेंगे स्कॅम आमी एक्सपोज कोताय आनी सगळ्यान मेजर स्कॅम जो लँड स्कॅम आहा, जो SITचो आहा, जो लँड ग्रॅबिंग आहा तो आज अमितान एक्सपोज केलो म्हणून तेका भितर हाडलो फॉर नो रिजन. आनी तेन्ना आतां हो फेक व्हिडिओ आतां तेम करूंक लायलो. जस्टीस वील ऑलवेज प्रिवेल. जस्टीस हॅज प्रिवेल्ड इन दिल्ली. लिकर पॉलिसीचेरय आमकां एश कोन त्रास केल्ले आहा, हिंगाय त्रास कमी जाल्ले. जेन्ना जेन्ना बीजेपी भिता आनी जेन्ना बीजेपी कोटा की दुसरी हुंची पॉलिटिकल पार्टी तांकां भारी पडपाची आहा तेन्ना ते सगळी नाटकां कॉमेस करपाय. नाव इट इज अमित पालेकर, टुमोरो इट कुड बी मी, डे आफ्टर टुमोरो कुड बी क्रूज एंड इट कुड बी ऑल ऑफ अस इन्क्लुडिंग ऑल आवर अलायन्स लिडर्स. बट आमी आज सगळे एकठांय रावन गोंयकारांक हेंक एक्सपोज करीत रावतले अँड वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड टुगेदर टू मेक शुअर दॅट दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट इज एक्सपोज. चोरी तरी सुलेमान हुंय तो खबर ना जाल्यार सुलेमानाक कळ्ळें की आज हो व्हिडिओ काडपा जाय म्हणून अमित भितर आसतना हे पिक्चर जे आहा ते पिक्चर बरोवन दवरलो आहा म्हणून ऑलरेडी सांगून गेलो हाय. सो हे पिक्चर बरोवन दवरलो, हे पिक्चरा भाग आतां रिलीज जायत आहाय और हे तो ट्रेलर हे म्हणपा आता आनी हेंगे कित कित जाता ते कळटलें. बट द होल स्टोरी इज द गव्हर्नमेंट इज शीट स्कॅर्ड. गव्हर्नमेंट भिलोलो आहा आनी हे गव्हर्नमेंटागे सगल्यो कार्यावळ ज्यो आहाय जितले ते जमीन चलो आहाय हे जमीन म्हाका सदां सगळें भायर सरतलें आनी एकाय म्हाका सदां हुंय जाल्यार हुंय आतां दवरलो आहा तुमी आनी देर इज दिस इज वॉट इज बींग मॅन्युप्युलेटेड. तो सर म्हणटा कोणा सर कोणाक एड्रेस करतलो फर्स्ट व्हिडिओ तेणें काडलो आतां सेकंड व्हिडिओ काडलो. सो कॅन ही बिलीव्ड नाव ताका स्वत मानूंक जाता. डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलो तुमकां?
डेप्युटी स्पिकरान कितें सांगलोलें स्वतमानपान ते डेप्युटी स्पिकरान तुमकां सांगिलां कितें स्वतमानपाचें म्हणून आतां हो व्हिडिओ स्वतमानपाचो जो अमितान दिल्लो व्हिडिओ स्वतमानपाचो ही गजाल चवकशी करपाची गरज आहा. पूण चवकशी कोणाको करूं जायी विसल ब्लोअराको करपाची जाल्यार एकाय विसल ब्लोअरा हाडचो पडलो बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली टू द मिडिया. आय डोंट नो हू गेव इट टू देम. सो चवकशी म्हणल्यार ती हुंयचो कमेस जाता. चवकशी म्हणल्यार ती नांव घेयल्याय तितल्यांक ही कमेस जाता. आनी जर ते नांव घेयल्याय ती सारकें न्हय जाल्यार यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट अँड फायंड आउट. नॉट कॉल लायक दीस टू हॅरस द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. आमगे कितें म्हणप यू फायंड आउट यू इन्व्हेस्टिगेट अगेन्स्ट एव्हरी वन हू इज देर. बट एव्हरीबडी इज फ्री and Amit is sitting inside just because of giving a video. So हाल तुमको कोणे व्हिडिओ जाता तुझा तुम पयली भितले पयली हाडपा न्यूज कित्याक ना तुका भितो बसयतले अस करून ही मेसेज पास जाल्ली आहा. पूण आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी. आम सगळे जे हिंग उबी आहाय आम भाय सरलो आहाय कित्याक आमगे प्रत्येक प्रोफेशनासून आम आज भाय सरोन पॉलिटिकल चेंज करपा बदल जो आहा तो चेंज करपा कित्याक मुखार चलय इज जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट दिस कायंड ऑफ थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा. आनी आम मुखार आसतले आम सदां आसतले आनी आमगे सगळे अलायन्स पार्टनर एकठांय जावन वी आर गोइंग टू कीप एक्सपोजिंग अँड कीप डिगिंग इन टू दिस मॅटर. म्हणजे बाबा हे डर्टी पॉलिटिक्सान कोण आसलेलो फाटल्यान ह्या डर्टी पॉलिटिक्सान ओनली द बीजेपी. हेजे भायर आनी कोण ना. तेंगे आख्खे फूल पॅनल आहा ते फूल पॅनल इज there behind all these land grabbing issues and that is the reason they are all playing these cards the way they want.